काँग्रेसीन भाजपा वांगडा सेटिंग केल्या. धेंपेन काँग्रेसीचे इलेक्ट्रल बॉन्ड विकते घेतल्यात. हाचे वेल्यान काँग्रेस आनी भाजपा मदीं सेटिंग आशिल्ल्याचें सिद्ध जाता असो आरोप रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केला. दुसरे वटेन गोंय काबार केल्ल्या विजय सरदेसायाची काँग्रेसीक गरज कित्याक पडली असो प्रश्नूय तांणी उपरासला. पळयात तांचें म्हणणें. कॅप्टन आसा जावं बाकीचे वांगडी आसा ते एवरी नाव ते आपले टार्गेट करता की रेव्होल्युशनरी गोवन्स बीजेपीची बी टीम म्हणून. आता जेन्ना तुका खबर आसा की हो विजय सरदेसाय हो घातकी आसा म्हणून हेणें घात केल्लो आसा म्हणून गोंयकारांक सोंपयल्ले आसा म्हणून गोंयकारांक म्हणल्यार टीसीपी मिनिस्टर आसतना सोंपयले आनी हे मायनिंग स्कॅमानूय इनवॉल्व आसा. म्हणल्यार मायनिंग जेन्ना हे जाली तेन्ना तेणें थंय मिटींग घेतली आनी थंय इनवॉल्व आसा. म्हणल्यार आजून पासून पयला कोण खबर आसतना सगळे बालगडी आसा, सगळे काबार केले गोंयकारांक सोंपयले, गोंयकारांचे धंदे सोंपयले. सो हे सगळे जावन पासून हो कॅप्टन विराटो म्हणटा विजय सरदेसाय आमचो गठबंधनाचो हे आसा आनी तो आमच्या कडेन आसा. आतां हितून म्हणपाचें कितें? म्हणपाचें एकूच आसा, आयज गोंयकारांनी चिंतपाक जाय. हे विश्वासघाती जाल्ले आसा, ह्या भितरल्यान बीजेपी कडेन सेटिंग करता, बीजेपी कडेन मेळोन आसा आनी तितून ते सांगतात की बाबा आमी सगळे क्लीन आसा, क्लीन एंड क्लियर मेळटा. आनी थंय आनीक आसा की जो बॉन्ड बसून दिला तो धेंप्यान दिला हांकां. ह्या काँग्रेसीक क्लियर कट जे बॉन्ड्स आउट जाल्यार तितून पासून धेंप्यान हांकां क्लियर कट बॉन्ड दिल्ले आसा. म्हणल्यार तेजीच बायल जी आसा ती उमेदवार आसा. काँग्रेसीचे तो ब्लेम करतालो, काँग्रेसीन हे केलें, काँग्रेसीन तें केलें आनी तो विजयाचेरूय उलयता. विजयान हो डिलर म्हणटा तो लँड डिलिंग करपाचो, हेगे केसीस घालपाक जाय, एक भितर उडोवपाक जाय, हे सगळे गोश्टी तो उलयता. हे सगळे उलय मायनिंगाचे बाबतीत उलयता. तो मायनिंगाक म्हणटा ज्योती आलेमा आहा तितून एसकेमाक जो आतां आमी एमएलए आहा जो युरी आलेमा ताचो बापूय एसकेमाक आहा म्हणटा तो. मागीर दिगंबर आहा म्हणटा तो. हे काँग्रेसीन सगळे हे मायनिंगाचे स्कॅम करपाक हे काँग्रेसीचो हात आहा. आतां तुका सगळी काँग्रेसीचे स्कॅम जर आहा खबर आसलोली आनी तूं खंयचे परिचय पासत आहा आनी हेंकां भितर उडोवपाक जाय हे लोकांक तूं परिचय सांगता जाल्यार तूं आयज 2022च्या लोकसभेचे असेंब्ली इलेक्शनाक तूं काँग्रेसीक जॉईन जावन काँग्रेसीच्या पार्टीचेर तुवें कॉन्टेस्ट केलो. तेन्ना तूं खबर नासलोली हे सगळे कारक म्हणून आनी तूं कितें म्हणून गेलो काँग्रेसी बरोबर काँग्रेसी टिकेटीचेर तें कितें म्हणून कॉन्टेस्ट केलें. आतां लोकसभेची इलेक्शन पावलो आहा. तूं विजयाचेर इतली एलिगेशन घालतालो विजय हेरस करपाक जाय, हें करपाक जाय, तें करपाक जाय म्हणून आनी तुमी डायरेक्ट गव्हर्मेंटाक तूं डिक्लेअर जालो आनी कंटेस्टंट म्हणून तूं आहा आतां काँग्रेसीचो. पूण आयज त्या विजयाचेर तूं ब्लेम करतालो तर आयज तूं विजयाकूच घेवन भोंवता.